लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयच्यान 20 जाणांचे मेळून 33 अर्ज। बीजेपी, काँग्रेस आणि आरजी ह्या तीन पक्षांमदीं दोनूय कडेन फायट। बहुजन समाज पार्टीन दोन्ही सुवातींचेर उमेदवारी अर्ज भरला। अखिल भारतीय समाज पार्टीचो उत्तरेत अर्ज। अपक्ष वेंचणूक रिंगणात। उत्तर गोंयांत वट्ट 16 अर्ज दाखल। बीजेपीचो उमेदवार श्रीपाद नायकाचे 4 अर्ज। बीजेपीचो मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचे 3 अर्ज। काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचे 2 अर्ज। ताच्या चल्यान अश्विन खलपानूय काँग्रेसी वतीन अर्ज भरला। आरजीच्या तुकाराम परबान 1 अर्ज भरला। बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार मिलन वांयगणकराचो अर्ज। अखिल भारतीय परिवार पार्टीच्या सकाराम नायकान 1 अर्ज भरला। अपक्ष म्हणून ॲडव्होकेट विशाल नायक, थॉमस ऑगस्टिनाचो अर्ज। शकील जमाल शेख हाचो अपक्ष म्हणून अर्ज। दक्षिण गोंयांत 17 अर्ज। बीजेपी उमेदवार पल्लवी धेंपोन 4 अर्ज भरले। बीजेपी आमदार गणेश गांवकाराचे 2 अर्ज। काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विर्याद फर्नांडिसाचे 3 अर्ज। काँग्रेसी वतीन अनिता फर्नांडिसान 1 अर्ज भरला। आरजी उमेदवार रोबर्ट परेराचो 1 अर्ज। बहुजन समाज पार्टीच्या डॉक्टर श्वेता गांवकाराचो 1 अर्ज। अपक्ष एलेक्सी फर्नांडिसाचे 2 अर्ज। अपक्ष डॉक्टर कालिदास वांयगणकराचो 1 अर्ज। दीप कुमार मापारी अपक्ष 1 अर्ज। करप्शन एबोल्युशन पार्टीच्या हरिश्चंद्र नायकाचो 1 अर्ज। शेनवारा 20 तारखेक अर्जांची छाननी जातली। 22 तारखेक अर्ज फाटी घेवपाचो दीस। अर्ज फाटी घेवपाचो दीस सोंपल्या उपरांतूच वेंचणूक रिंगणात कितले उमेदवार उरतले, कोण खरो उमेदवार आनी कोण डमी ते स्पश्ट जातले। सद्याची परिस्थिती पळयल्यार ही वेंचणूक तिरंगीत जावपाची स्पश्ट चिन्हां। प्रुडंटा खातीर अमर पाटील।